म्हाका दिसता ट्युरिजमाक तशें इफेक्ट जायना ते. Tourists who come to Goa, they come to enjoy and they can get to drink on the beach in the shack. It's a unique concept. आख्खे इंडियेक खंय ना. शेकान बस आनी तूं ड्रिंक मार, बियर मार, विस्की मार, ब्रिजर मार, सगळें मार. पूण म्हाका दिसता की ₹5 ₹10 वाडयलो म्हणून तशें फर्क कांय जावपाचो ना. जे लोक बियर घेवपाचे आहा ओ वायन घेवपाचे आहा ते घेतलेच. खाली आय विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो एक कोपिसावान घालून वायन दितात फॉर टोस्ट म्हणटात ताका. सगळे लोकांक जे कोण पियेना पळय ते बसून हे टोस्ट रेस करतात कपलाक. वेन द कपल गेट्स मॅरीड ते रेज अ टोस्ट. तो आमचो ते कितें तरी विनिकोलाज वायन आनी तेचेर ड्युटी वाडची न्हू. एक 50 पैसे वाडल्यार जाता बाटलेचेर. ती वाडची न्हू म्हणून आय विल स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते रिवर्ट बॅक करचे म्हणून. So today again the house is urgent. सी कॅज्यू फेणी आमचो स्टेट ड्रिंक जावन आसा तो ओगती. तेचेरूय आमी कितले जो तर सुबेज वाडलेले आहा जो तर ₹20 अशें वाडलेले आहा जाल्यार ते आमी ₹10 करपाक वावुरया. ते वायन जो आमी हे करता विनिकोला जो सान आंद्रे खूब भाशेचे वायन आहा ते. रेड वायन म्हणटा ताका स्वीट वायन विच इज बींग यूज्ड फॉर वेडिंग्स, which is being used for any functions, and now it is being used across religion also, like not only in Christianity, Hindu people also use this. So this red wine जो आहा वो रेट मातशी सुबेज वाडला म्हणून म्हाका एक कोणे फोन करून सांगला. सो आय विल impress upon the honorable chief minister to reduce that price and also on Kaju Feni.